करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊन दी जागे दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे. नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आमचो आयचो पयलो विशय आसा कवळेकाराचो जालो केरळकार. हे पळयात व्हिडिओ. आज इधर कल उधर काला पैसा छूमंतर. आज इधर कल उधर काला पैसा छूमंतर. गोवा का अपना कवळेकर कल बना केरळकर. गोवा का अपना कवळेकर कल बना केरळकर. केपेचो आमदार बाबू कवळेकारान 2008-9 वर्सा केरळान 5 कोटीची प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणपाचे ACBचे मुळावे चौकशेन उक्ताडार आयला. थंयच्यो 15 प्रॉपर्टी बाबूचेच नांवार आसात. ह्यो प्रॉपर्टी खंयच हिसपाक सांपडना. बाबून ही प्रॉपर्टी खंयचे पयशांनी घेतली हाचो हिशेब बाबूक ACBक दाखोवचो पडटलो. बाबूचें स्पश्टीकरण पटपा सारकें नासल्यार बाबूचेर FIR जातलो. बाबूक ACBन चौकशे खातीर 3 मायाक समन्स धाडिल्ले. मात निकतेच विधानसभा अधिवेशन सोंपिल्ल्यान मातसो सुसेग घेवंक जाय म्हूण सांगून बाबून वेळ मारून व्हेलो. परत समन्स काडले उपरांत मंगळारा बाबू ACB सामकार हजर जालो. सुमार 6 वरां ताची चौकशी केली. बाबू म्हणटा ताणें कितें तें ACBक सांगलां आनी प्रॉपर्टीचेर स्पश्टीकरणूय दिलां. चालू होते अजून ह्या रे अजून परत जे किती चालले ते आम्ही सांगला आणि परत अजून चालू काबर झाला. तुम्ही क्लॅरिफाय करपाक पावले तुमचे ते लायनाची सांगले क्लियर सगळे सांगला आणि ते परत मागीर त्यांना परत त्यांना मग आपल्याला चालू अजून परत आपल्याला त्यांना वयतलो आणि जेवण सुद्धा ना 12:30 हांगा जेवण 6 वर हांगा मरे. बाबूक चौकशे खातीर परत एक फावट ACB आपयतले. ते पयलीं बाबून आपले जापेन दिल्ले म्हायतीची ACB केरळान वचून खात्री करून घेतले अशें ACBचो अधीक्षक बॉस्को जॉर्जान सांगले. बाबू कवळेकारान खंय केरळाक 5 कोटीची प्रॉपर्टी घेतल्या आनी गोंयांत बोवाळ. आतां म्हाका सांगात 5 कोटीची जर प्रॉपर्टी घेतली येदो व्हडलो बोवाळ कित्याक? आजकाल सगळेच प्रॉपर्टी घेतात विकतात चल्लां. तातूंत बाबू कवळेकारान 5 कोटी घेतली आनी केरळांत घेतली. खंय घेवन तातूंत कितें? हे पुलिसाचो बेठोच बोवाळ. पूण प्रॉपर्टी घेतले म्हणून तांचो बोवाळ न्ही. हे 5 कोटी खंयच्यान आयले हो तांकां हुस्को. आनी ते खंयच्यांनी येवं पयशे खंयच्यांनी तरी येवंकूच जाय न्ही. आयले शिवाय आतां कशें लागतले? मागीर तुमी बेठोच हुस्को कित्याक करतात खंयच्यान आयले काय म्हणून? आनी ताका पयशांचो रंग कितें कसलो केन्ना आयले कोणें दिले कित्याक जाय ह्यो गजाली? सादे प्रश्न ते तांणी प्रश्न विचारले बाबून उत्तर दिलें अशें जावपा जाय तें. ताणें आरे पयशे खंयच्यान आयले बाबून आनी दिले हें लिस्ट घेयात म्हणून काबार येदो व्हडलो बोवाळ कित्याक रे? ताका 6 वरां तुमी बसोवन कितें विचारले ते? 5 कोटीचो प्रश्न 5,000 कोटीचो काय न्ही. सोडात आसूं त्यो गजाली. ती प्रॉपर्टी ताणें घेतली आनी ताजेर आतां चवकशी चल्ल्या. ही आमचो एंटी करप्शन ब्युरो आसा पळय न्ही भ्रश्टाचार विरोधी जो फांटो आसा ताणें हातूंतल्यान हातूंत चवकशी करून हें सोदून काडलां आनी आतां ताजेर चवकशी चलता. बाबू कवळेकार हो GIDCचो अध्यक्ष आशिल्लो चेअरमॅन आशिल्लो आनी तो थंय अध्यक्ष आसतना खूब थंय हेराफेरी जाली अश्यो वावडी पसरताल्यो. SEZ म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमीक झोन खास अर्थीक वाठार हो तेन्ना सरकारान चालीक लावपाचो यत्न केलो आनी 40,000 स्क्वेअर मिटर गोंयची 40 लाख स्क्वेअर मिटर गोंयची जमीन दिल्लीच्या आनी मुंबयच्या उद्योगपतींक वांटपाचें तेन्ना सुरू जाल्लें. तांकां वांटल्यो ऑर्डर दिली आनी ही ऑर्डर दितना ते बोर्डान ते पास करतना हातूंत खूब हेराफेरी जाल्या गोंधळ जाला आनी खुबशो जाणांनी पयसो केला असो बोवाळ चलतालो. मागीर कोणी तरी कोर्टांत गेलो आनी कोर्टान मागीर हे पयशे हे जमनीचें वांटप जें आसा तें रद्द केलें. ती ऑर्डर रद्द केली आनी रद्द करता आसतना GIDCचेर खूब ताशेरे जोडले की कशा कशी जमीन तांणी लिजाचेर दिल्या. कांयच कायदो नेम नासतना दिल्या. बेगीन बेगीन घाई घाई ताकतिकेन दिल्या अशें करपाची गजाल कितें
अशें कित्याक करपा जाय आशिल्लें अशें म्हणून तांणी सबंद बोर्डाचेर फक्त चेअरमॅनाचेर अध्यक्षाचेर न्ही सबंद बोर्डाचेर तशें जोडल्यात. म्हणटकर आमी म्हणटात फक्त बाबू कवळेकरान 5 कोटी खंयच्यान हाडले इतल्याचेर ते थांबोवपा जायना. पर्रीकारान एकदां म्हणिल्लें कितें की हे जे GIDCचो जो घोटाळो आसा SEZाचो जो घोटाळो आसा ती सगळी फायल आपूण लोकायुक्ता कडेन दितलो. लोकायुक्त अपॉयंट जातकर ताची नेमणूक जातकर म्हणून आतां लोकायुक्त आयलो बसलो कदेलाचेर ताणें काम सुरू केलें. म्हणटकर ही ACBंतल्यान काडून लोकायुक्ता कडेन धाडची केस आनी ताजे बरोबर GIDCन बाकीचोय पळय गोंदळ पळय जाला पळय न्ही बाकीचोय सगळो घोटाळो पळय जाला न्ही ताजी फायल सगळे कडेन थंय धाडची. कारण त्या बोर्डाचेर फक्त चेअरमॅन ना त्या बोर्डाचेर आनी मिनिस्टर आशिल्ले मागीर आनी खुबशे लोक आशिल्ले अधिकारी आशिल्ले भायले लोक आशिल्ले. ह्या सगळ्यांचेर चवकशी जावपा जाय. त्या बोर्डाचेर चवकशी जावपा जाय. त्या बोर्डान हे ठराव कशे घेतले रिजोल्युशनां कशी घेतली कशें पास केलें हे सगळे हाजेर सगळ्याचेर चवकशी जावपा जाय आनी हो खोल अभ्यास जावपा जाय हातून आनी हातून दोशी कोण ते थारावन ते दोशी तांकां मागीर ख्यास्त जावपाक जाय. म्हणून ही सबंद पळय केस पळय आसा न्ही इन्क्लुडींग तुगेली केरळाची 5 कोटी पळय आसा न्ही तेय बी लोकायुक्ताक धाडपा जाय. हाजें कारण म्हणजे कितें एकदां केस लोकायुक्ता कडेन गेली की मागीर कोणी राजकारणी तातूंत घुसळ घालपाक वता वा तकली घुसोवपाक वता ताका मातशें कुस्तार जाता आनी तो म्हणटा नाका रे बाबा ह्यो भानगडी कित्याक जाय काय म्हणून. नाल्यार तातूंत खुबसो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स म्हणजे राजकारण्याचो घुसळ जावपाक शकता कसलेय कामात. म्हणटकर तें कमी करतलो जाल्यार लोकायुक्ता कडेन दितकर एक मांडी. दुसरें म्हणजे हे सगळी चवकशी पळय आसा न्ही ACB ती बेगीन करपाक जाय. लोकायुक्ता कडेन दितलो जाल्यार एक थोडी तरी चवकशी करून मागीर दिवपा जाता. पूण मागीर जी चवकशी जाता प्रिलिमिनरी चवकशी आरंभाची चवकशी ती बेगीन जावपा जाय. ती सामकी घाई करनासतना सामकी डिले सामकी कळावूय करपाक जायना. जितलो चड कळाव जाता तितले मागीर प्रॉब्लेम कसलो जाता. एक म्हणजे ऑफिसर बदलतात. दुसरी गजाल म्हणजे तातूंत राजकारणी हस्तक्षेप चड जाता. आनी तिसरी गजाल जायते फावटी कितें जाता की सरकारच बदलता आनी सरकार जर बदललो जायत जाल्यार वेगळे मंत्री येता वेगळे लोक येतात. सबंद ते वेगळे संस्कार आशिल्लो सरकार येता आनी मागीर ती केस पळय आसा न्ही ती पॉल जावंक शकता. म्हणटकर ती केस पॉल जावं नये केस बरे भशेन चलची जाता तितले बेगीन ताजी निवाडो जावचो ताजो रिजल्ट जावचो. आनी मागीर जर पयशे बाबू कवळेकरान काळो पयसो केला वो आनी कोणें काळो पयसो केला आनी जर ताजो कोर्टांत ते प्रवार जायत सिद्ध जायत की हातूंत भ्रश्टाचार आसा म्हणून जाल्यार ताका ख्यास्त जावपाक जाय. ख्यास्त एका मनशाक जातकर चेअरमॅनाक मंत्र्याक कोणाकय जातकर बाकीचे बुद्ध शिकतले. अजून मेरेन अशी कोर्टा वरवीं मंत्र्यांक व्हड राजकारण्याक ख्यास्त जाल्ली अशी केस आमी गोंयांत आयकुना काय दिसता. म्हाका तरी याद ना. खूब तेंप एक कांय केसी कोर्टांत पडून आसात व्हड राजकारण्याच्या आड आनी आनीक कांय केसी पुलिसांच्या फायलींनी पडून आसात. ताजेरी बी चवकशी चालू आसा अशें ते सांगतात. पूण त्यो दामून दवरल्या जातल्यो अशें जाता. म्हणटकर अशें जायना आसतना आतां ज्यो केसी ज्यो सुरू केल्यात आनी आतां जी चवकशी चालू आसा ताजी जाता तितले बेगीन त्यो काबार करून जाता ते बेगीन रिजल्टाक त्यो पावोवपा जाय. म्हणटकर सबंद राजकीय जे आमचो संस्कार आसा कल्चर आसा राजकीय जी आमची सिस्टम आसा ती मातशी सुदारतली आनी हेरी राजकारण्यांक मातसो हे भ्रश्टाचार करता आसतना मातशी भिरांत दिसतली. हो जालो आमचो पयलो विशय. आमचो दुसरो विशय आसा आपा लिपा दाबोळे काय मोपा. आपा लिपा दाबोळे काय मोपा. पळयात तो व्हिडिओ. विमानान मोपा येवन कम टू गोवा विवा गोवा. विमानान मोपा येवन कम टू गोवा विवा गोवा. मागीर दाबोळे वचून तूं परत चल लिशबोआ. मागीर दाबोळे वचून तूं परत चल लिशबोआ. आमचो सरकार फटीकपणा उलयता की मोपाचो एअरपोर्ट येयलो उपरांत
दाबोलीचो उरतलो इन निमेर फोर्ट. Decree states that the airport was for civilian purpose. आणि फकत दाबोली गोंयचे एकूच विमानतळ म्हूण मान्य करचे. मोपा विमानतळा खातीर जमीन घेवपाचे आनी हेर दुसऱ्यो कारभारो ताबडतोब बंद करच्यो. जे मोपाचे चल्ला कितें पळय ते मोपा जमीन विकत घेतले एकट्यान, जमनी आसा दुसऱ्या लोकांच्यो आनी तेजे पयशे दिता दुसऱ्यांकूच. आणि तेतून मोठी व्हडली गोष्ट म्हटल्यार सगळ्यांचे चेक जितले काढल्या पळय ते सगळे लोक 14-15 वर्सां पयलीं मेल्यात आनी मेल्ल्या लोकांक चेक काडल्यात तेंच्यांनी. तेजे उदक करून ते जमनी राखून दवरल्यात आनी तेच भशेन आमकां शिकवण दिल्यात की ते जमनी जर दवरले जाल्यार आमची भुरगीं खातली आनी आमच्या भुरग्यांची भुरगीं खातली. आता 2014 वर्साक लोकसभेची इलेक्शन येतली आनी आमी सगळो लोक एकठांय रावन तुमकां त्या टायमार आमी दाखयतले. आनी हांव सांगूंक सोदता ते भाशेन मातांनी त्या पावलांनी चलचे आनी गोंयच्या सरकाराक दाखोवचे आमी गोंयच्या सगळो एकलो जावन आसा म्हूण गोंयचो पूत गोंयचे राखणदार. मोपा नाका फक्त दाबोळे जाय अशें म्हूण खूब तेंप आंदोलन चलता. आतां गोवा फॉर दाबोली, गोवन्स फॉर दाबोली ह्या बॅनरा खाला हें आतां आंदोलन चलता. आतां गोवन्स फॉर दाबोली आतां खंयचे गोवन्स तें पळयल्यार चड तातूंतले सालसेतींतले आनी मुरगांव तालुक्यांतले चड आसा काय दिसता. पूण गोवन्स फॉर दाबोली म्हणटात. फाल्यां कोणी येतलो आनी गोवन्स फॉर मोपा म्हणटलो, परं कोणी येतलो आनी म्हणटलो गोवन्स फॉर कोपा. गोवन्स फॉर दाबोली, गोवन्स फॉर मोपा, गोवन्स फॉर कोपा हें चलत आसतलें. अखेरीक प्रश्न पडटा तो गोवन्स फॉर गोवा म्हणून कोण गोंयांत उरतलो काय ना. ह्यो गजाली पळय आसात त्यो फुडाराक आमी पळोवपाच्यो. मडगांव मिटींग जाली तातूंत भितर थोडे मंत्री आशिल्ले, बाकीचे सगळे सदा भशेन उलयले, ताजेर आमकां कांय व्हडलेशें उलोवपाचें ना. आनी विशयी बी हाजे पयलीं जायत जागे प्रोग्रामांत आमी सारको एक्सप्लेन करून सांगला, समजावन सांगला, तर ताजेरय चड उलोवपाचें ना. दोनूच गजाली सांगपाच्यो म्हणजे एक, मोपा जाय काय नाका, आमकां नाका. हांव म्हणटा येदो व्हडलो बोवाळ करपाचें कारणूच ना. कारण तो जर जायत मोपा ताका भारत सरकारी पयशे दिवचे ना, राज्य सरकारी पयशे दिवचे ना, खंयची तरी प्रायवेट कंपनी आपणाले पयशे खर्च करून तें विमानतळ बांदतली, त्या विमानतळ चलयतली आनी मागीर 30-40-50 वर्सां उपरांत ते कबलातीन जशें बरयलां त्या प्रमाणे ती परतून सरकाराक दितली आनी सरकाराक दिन जाल्यार मागीर आपूण चलयतली नवी कबलात करून. असो तो BOT म्हणटात ताका, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रान्सफर. म्हणटकर आतां तो जो मनीस जो पयसो खर्च करून जो विमानतळ बांदतलो तो कितें अशें चॅरिटीक म्हणजे दान करचो ना न्ही, तो फायदो जाता म्हणून बांदतलो. आनी फायदो कसो जातलो ताका, तो फुडाराक 10-20-30 वर्सांनी कितली ट्रॅफिक येतली, कितले लोक येतले, कितले वतले, कितली विमानां येतलीं हाजे सगळो हिशोब लावन कितलो फायदो जातलो पळोवन तें करतलो. आनी ते संबंद करतना दाबोळी उरतले अशें गृहीत धरून तो चलतलो, कारण ते सरकारान ताका सांगिल्लें आसतलें. थोड्या लोकांक भंय कितें दिसता मोपा येना फुडें दाबोळी बंद करतले म्हणून. दाबोळी कशेंच बंद करपाक तांकां मेळचें ना, कारण दाबोळी उरतले अशें गृहीत धरून ते आतां 500-800 कोटी रुपया कितलो तरी खर्च करून ते विमानतळ वाडयतात. फुडें जर बंद करपाचें आशिल्लें आतां कित्याक वाडयतले आशिल्ले. दुसरी गजाल, भारत सरकारान आनी राज्य सरकारान सगळ्यांनी सांगलां की दाबोळी उरतले म्हणून.